नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटले सप्तका भितर अशे कांय इश्यू जाल्यात म्हाका दिसता हाचेर खोलायेन चर्चा जावप गरजेची. सिरियस इश्यू आसात, लोकांचे जीव गेल्यात, त्याच प्रमाणे राजकीय इश्यू आसात ऑब्वियसली, आनी मोपा आनी दाबोली सारको म्हत्वाचो इकॉनॉमीक इश्यूय आसा. सो आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात, पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल अफान्सो आनी सुयश गावणेकर. आनी एक पयलो इश्यू जो आमी आज घेतात तो म्हळ्यार रेंट अ कॅब हांकां लागून जे एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात ते आनी जीव वचपाक लागल्यात. फाटल्या 8 दिसां भितर 2 एक्सिडेंट जाल्यात, एक कडेन जीव गेलो. आनी आमी हाजे पयलीं किशोर म्हाका दिसता न्यू इयराच्या टायमार बी हांव फोकाणांनी खूब फावटी म्हणटालो की रेंट अ कॅब दिसली की हांव गाडी डायरेक्ट तुगेली 20चेर हाडटा म्हूण, तूं वच बाबा तुका जाय तें कर म्हूण. ही परिस्थिती रोखडीच 1-2 म्हयन्या भितर इतली भयानक जातली आनी अशी बेदरकारपणा आनी ताका लिमीट ना. कितें करपाक जाता आतां? सरकार स्पीड गव्हर्नन्स बसोवया म्हणटा, वा स्पीड गव्हर्नन्सांचो इशू. प्रमोद, एक गजाल म्हणजे खूब सिरियस विशय रोड एक्सिडंट, आनी म्हाका दिसता आमच्या रावंड टेबलाचेर सगळ्यान चड जर खंयचो विशय डिस्कस जाला तो हो रोड एक्सिडंटाचो विशय जाला. आमी एक गजाल पयलीं समजूंक घेवंक जाय की विशय कितें चल्ला आनी आमी कितें उलयतात. आतां आयज सगळ्या पेपरांचेर तूं बातमी पळयली आसतली. काल आमचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी बसका घेतली. खूब बरी बसका जाली, सखोल चर्चा, डिस्कशन, डिबेट जाले तातूंत, आनी तातूंतल्यान कांय डिसिजनां ताणें घेतलीं. आतां तितूंतले मेजर डिसिजन जे आयज पेपराचेर सगळ्यांचे येयला ते कितें की रेंट अ कॅबाक जर स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार तेचें परमीट सस्पेंड करपाचें. म्हाका हसपाचें काय रडपाचें अशें दिसता प्रमोद, कित्याक की पळय, मंत्री हो कितें एक्सपर्ट नासता खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो, पूण मंत्र्यान आपल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियला कडेन उलोवन डिस्कशन करून विशय समजून घेवपाक जाय. कमर्शियल व्हेहिकल जितल्यो चलतात त्या सगळ्यांक स्पीड गव्हर्नर कंपल्सरी आसा. विदावट स्पीड गव्हर्नर कमर्शियल व्हेहिकल खंयचीच रजिस्टर जायना. रेंट अ कॅब जर तूं रजिस्टर करतलो ताका स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार ती रजिस्टर जावं शकना. आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा स्पीड गव्हर्नर ना जाल्यार परमीट, म्हणजे तुज्या डिपार्टमेंटान स्पीड गव्हर्नर नासतना रजिस्टर करतात काय कितें रेंट अ कॅब? हो पयलो प्रश्न जालो. दुसरी गजाल, ज्यो स्पीड गव्हर्नर आसता, आतां BS4 पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसल्यो तांकां स्पीड गव्हर्नर बसयतात. आतां ज्यो नवीन गाडयो कंपनीनी तयार केल्या त्यो इंजीन कंट्रोल युनीट म्हणून आसता ताका, आनी ते इंजीन कंट्रोल युनिटा मार्फतूच स्पीड गव्हर्नर टायपूच तेचें फंक्शनींग चलता. ताका वेगळो स्पीड गव्हर्नर बसपाची गरज ना. कंपनी ती सर्टिफिकेट देता की ताका इंजीन कंट्रोल युनीट आसा, सो बेज ऑन दॅट दे आर रजिस्टरींग द व्हेहिकल. दुसरी गजाल, स्पीड गव्हर्नर घातल्या उपरांत 60 to 80 स्पिडार ती गाडी कंट्रोल जाता. आतां एक्सिडंट जावपाक आनी मरपाक ना, 60 वयर एक्सिडंट जालो जाल्यारूच तो मरता अशें कितें आसा? 20ची सुद्दां आनी 30चेर सुद्दां वचत गाडी आनी हाडून मोटरसायकल तेचेर मारीत जर जाल्यार तो मरतलोच. सो आमी विचार करता ताका प्रॅक्टिकलिटी कांयच ना. आनी एक गजाल म्हणजे हांव जेन्ना ह्या आमी सदांच एक्सिडंट जाल्या उपरांत आमी रेंट कॅब म्हणटा, मागीर टॅक्सी ताका रिस्पॉन्सिबल म्हणटा. कितें जालां प्रमोद, ही सगळी जगपाची स्पर्धा जाल्या. त्या टॅक्सीवाल्यांचे वेगळेच विशय आसात. ते कित्याक स्पिडान वयतात, कित्याक ते घाई करतात, कित्याक ते कट मारून वयतात, कारण तेंचे जगपाचें तेचेर आसा. तुमचें ट्रॅफीक आयज जर तूं हांगाल्यान ताका मोपा जर व्हरपाक जाय तर परवरी ताका खबर आसा 1.5 तास थंय जग मारीत वचोंक जाय. तो वाट पळयता बाबडो, कारण ताका मोपा त्या टायमाचेर पॅसेंजराक पावोंक जाय. हे इश्यूज कोण पळयत ना. पण हो सुयश पडटा ट्युरिस्टाक दोश दिवपाचो, कारण एक वातावरणच तयार जावपाक लागला, पब्लीक ओपिनियनच तयार जावपाक लागला की हे ट्युरिस्ट हांगा येतात, फक्त सोरो पितात, धांगड धिंगा करतात आनी आतां गोंयकारांच्या जिवा कडेन खेळ करतात म्हणून. हो जो एक पॉयंट ऑफ व्यू तयार जावपाक आयला तो सारको काय चुकीचो? Goa is already overpopulated state as far as vehicles are concerned. हांगा 16 लाख पॉप्युलेशनाक 12.5 लाख वयर गाडयो रजिस्टर्ड आसा गोंया ऑलरेडी फॉर एक्झिस्टींग रोड इन्फ्रा. प्लस रेशियो 100 to व्हेकल्स रेशियो पळोवशी गोंयचो रेशियो इज अरावंड 45, whereas in other states it is around 12, 13, 8, 9. म्हणजे प्रत्येक 100 माणशी 40 ते 45 गाडयो, म्हणजे एका घराक सरासरी 3 गाडयो, 2 टू व्हिलर, 1 4 व्हिलर किंवा 1 4 व्हिलर अश्यो. सो इट इज ऑलरेडी एन ओवर पॉप्युलेटेड स्टेट एट फार एज व्हेकल्स आर कन्सर्न. दुसरी गजाल कशी आसता, हांगा जो ट्युरिस्ट येता आमी म्हणटा, आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हो पॉश वेवस्थीत गाडयांनी भोंवपी, तो
तुगेलो कमी जालो 4.5 लाखां वयल्यान 70,000 आयलो फाटल्या 5 वर्सां. वेरेज देशी टुरिस्ट जो तुज्या फॉल्टी लिकर पॉलिसीक हाका लागून जो चीप टुरिस्ट येता, तुमी ती चीप पॉलिसी घेतली ताका लागून चीप टुरिस्ट तुमचे कडेन येतलो. तो 70 लाखार पावलो, तो 35 लाखां वयल्यान 70 लाखार पावलो. आतां तो गाडयो कश्यो घेवन भोंवता? तो दिल्लीचो आसता, तो एक्सप्रेस वेनी भोंवपी मनीस आसता ज्याची स्पीड 120, 130, 140 त्या स्पिडीनी भोंवन आयलो तो मनीस. तुवें हायवे बांदले हांगा, 6 लेन बांदले, 4 लेन बांदले, तुमी नोटिफाय केली, NHAI नोटिफाय केली, हायवे बांदलो 4 लेन की ताजी स्पीड मिनिमम 90, 120, गोंयचे 90, 120, 40 आणि 50 स्पीड 40. सो तो तुका आपल्या स्पिडीन ती चलयता आनी तुजे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर गेली 5 वर्सां बांदूनच जायना. सो तो GPS सुद्दां बाबडो वापरलो जाल्यार तो GPS घुसमट्टलो. GPSाचेर ते GPSार गाडी चलयतात, तांकां रूट कांय खबर आसना. ते खंयचे खंय आडवे सरतले, तांकां मदींच कितें तरी रोड डिवायडर दिसतलो, आनी खंय वतले दाव्यान वतले, मारतले मोकळे करतले. सो रेंट अ कॅब म्हणजे आसा. आतां पॉलिसी कशी जाली, पयलीं गोंयांत टॅक्सीवाले आनी ट्युरिस्टवाले, रेंट अ कॅब हो प्रकार नाशिल्लो. पारंपारीक हांगा पायलटा कडेन केन्ना गाडी लागता, मोटरसायकलवाले केन्नाच मानना तो कोणाक. टॅक्सीवाले आमचे केन्ना गाडी, आतां रातची बिच्ची भोंवपा लागले फातोटेर केन्ना तांचे कडेन एक्सिडेंट जाता गेल्ले कडेन, दिसाची बिसाची तांकां तांणी केन्ना गोंयकारांक मारल्या म्हणटकूच दिसला टॅक्सीवाल्यांनी ना. सो हांगचो टॅक्सीवालो जो मूळ गोंयकार गाडी चलयता, जो मूळ पायलट गाडी चलयता, तो शिस्तीन चलयता, ताका गोंय खबर आसा. आतां एक सोल्युशन मदीं बरें आयिल्लें की दितात जाल्यार तुमी रेंट अ कॅबाक बाबा बरोबर ड्रायव्हर दिवचो. हे गव्हर्नर, स्पीड गव्हर्नर म्हणजे प्रकार आहा पळय, तुमी ते तपासा, मागीर ते आसा जाल्यार तपासा, आसा जाल्यार ते चलता जाल्यार तपासा. अरे खंय खंय वतले तुमी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे व्हेकल मार्केट इटसेल्फ इज एन अनरेग्युलेटेड मार्केट. कोणे कितली लायसन घेतल्या कोणाक खबर ना, कितें रेग्युलेट करता तुमी? मांडवी ब्रिजाचेर जो एक्सिडेंट जालो तो स्पीड गव्हर्नर साडोवपाक शकनाशिल्ले, तो ओव्हरटेकिंगा लागून जालो. आनी हो जो म्हणटा इश्यू आहा, वॉट इज द बेस्ट वे आउट? स्पीड गव्हर्नर काय आतां रेंट अ कॅबा त्यो ड्रायव्हर दिवन टॅक्सी करपाच्यो, कितें करपाचें? हय, मुळात एक सुयेशांचो मुद्दो मांडला तो. आमचे मूळ जे टॅक्सीकार गोंयांतले आशिल्ले, पायलट आनी रिक्षा, हे आमचे 3 वरां वाहतुकाचे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचे 3 साधनां आशिल्लीं आनी पब्लीक बसीस आमच्यो आशिल्ल्यो. सो हे बरें चल्लेलें इतके वर्सान. हे सगळे मॅस केन्ना सुरू जाले प्रमोद जाणा. आनी आयज जी गोंयांत पर हेड एक व्हेकल जी सिच्युएशन आयज जाल्ली आसा, 15 लाखाचे क्रॉस जाले आमचे कडेन गाडयो. हे सिच्युएशन कशें क्रिएट जालें तर रेंट अ कॅब आनी रेंट अ कार सिच्युएशन ज्यो गोश्टी नव्यान ज्यो इंट्रोड्यूस जाल्यो, आनी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येता तो आपले कोण तरी बगल बच्चांक धरता आनी हे धंदे सुरू करता. हे सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना गोंयच्या रस्त्यांचेर खरें मॅस सुरू जालें. आनी आतां ट्युरिस्टां कडेन जी काडून दितात रेंट अ कॅब म्हणून, तूं खंयच्या राज्यांत आमी सगळे भोंवले आसा, तें आमकां सांगपाची गरज ना हांवेंच खंय तरी वचून येयला म्हणून. जाल्यार महाराष्ट्रांत जर तूं वच जाल्यार थंय तुजे लेफ्ट सायडीच्यान गाडी काडपाची संवय आसा लोकांक. तूं आमच्या गोंयांत आमी रायटान वता कोणा खातीर क्रॉस करपाक जाय जाल्यार, किंवा सायड दिवपाक जाय जाल्यार, थंय ना, तूं खंयच्याय सायडीन गाडी लेफ्ट रायट काय लागना थंयसर. सो ते लोक जेन्ना गोंयांत येतात, हांगा जेन्ना सेल्फाक गाडी घेतात, तेन्ना ते लोक तेच तरेन चलयतात. सो आमकां दिसता की अरे कितें पीस सुटला काय म्हणून आमी रस्त्यार म्हणटा. तो सुटोंक ना, सुटले आमी हे धंदे नाका जाल्यार क्रिएट केल्या. हे गोंयकारांनी आमी हे धंदे नाका जाल्यार क्रिएट केले. आमच्यो टॅक्सी बरे चल्लेले, गोंयकार भरजे काम करताले, पायलट इतले बरे आमचे आसा, रिक्षा तर धंदो आतां काबार जाला बिकॉज ऑफ हेंच्या खातीर. ह्यो ज्यो स्कुटरी आयल्या आनी ह्यो ज्यो रेंट कॅब आयल्या, हेंच्या खातीर हे बारीक धंदे काबार जाले खरें म्हळ्यार गोंयांतले. हे धंदे हांव सांगता की हेंची गरज ना. पर्यटकांक टुरिस्टांक जर जाय तेणी पायलट, टॅक्सी, रिक्षा जाय ते घेवपाचें. आनी ह्यो रेंट कॅब जे आसा न्हू, हे खरें म्हटल्यार सिस्टमींतल्यान काडून उडोवपाक जाय गोंयांतल्यान. गोंयांत हो एक बरो बिझनेस चल्लेलो टॅक्सीकारांचो. हो टॅक्सीकारांचो बिझनेस सुद्दां ह्या लोकांनी काबार केला. आनी हे 4-5 लोक आहात, चड व्हडले न्ही ते. हे ठरावीक लोक आसात, तेंच्यांनी त्या भागांतल्या आमदार मंत्र्यांक धरून हे धंदे सुरू केल्ले आसा. हे नाका जाल्ले धंदे. आनी आयज आमी टुरिस्टांक दोश न्ही, टुरिस्टांक दोश आमच्यान दिवना. हे आमी सगळे क्रिएट केल्ले आसा आनी आमीच ते निस्तारवूंक जाय म्हाका दिसता. आनी सगळ्यान बरो उपाय म्हटल्यार हे रेंट कॅबाचेर आहा, तेजेर उपाय तूं म्हणटा अशें ते टॅक्सीन कन्वर्ट करपाचो ऑप्शन दिवपाक जाय बेगिनांतल्या बेगीन सरकारान. आनी गोंयकार जे भुरगे आहात तांकां किमान टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून तरी जॉब मेळत. हे 4-5 हजार तरी आसतली तर टॅक्सी. हय जॉयल, स्क्रॅप रेंट अ कॅब. पांडुरंग म्हणटा रेंट अ कॅब बंद, ड्रायव्हर दी, रेंट अ कॅब आहा ती टॅक्सी कर. विशय सोंपलो. गोंयकारांक खबर आहा गोंयच्या रस्त्यांचेर कशें चलोवप तें. I don't think it is so simple to just suddenly
stop a kind of a stream which you have just started. But Pramod, सांगचे म्हणल्यार we have discussed this earlier also. But हेजे वयल्यान कांय जावंक ना. आनी we know that we are a tourist state. Tourist येवन हिंगा ड्रिंक करतले, ड्रायविंगूय करतले आनी सगळे मस्ती करतले, ओवर स्पिडींग करतले. तेजे खातीर वी हॅव टू बी पुटींग सिस्टम्स इन प्लेस. आमचे तर रुल्स एंड रेगुलेशन तशें ना, कडक ना, तर ते उपयोग हे करतलेच. आतां पळय, ऑन दॅट जुवारी ब्रिज, ओके, रोड डिवायडर नाशिल्ले, रोड डिवायडर काडिल्ले. देर इज अ प्रोपोजल गॉन टू PWD. मांडवी ब्रिज असेल. मांडोवी ब्रिज, सॉरी. ते रोड डिवायडर घालूंकूच ना परतून. आतां पळय, एखादी ते रोड डिवायडर आशिल्ले जाल्यार ही वूड नॉट हॅव गॉन ऑन द रॉंग लेन म्हणूंक शकता आमी. येस. सो वाय आर वी सो लिथार्जीक और लॅक्स ऑन. आनी एक्सिडंट जाले म्हणून उठटा. बानासरी एक्सिडंट जालो, सगळे उठले, अरे रे 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 अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, ताका भितर घालया, आनी कितें करया. DGP उठलो, सगळे मिनिस्टर उठले, सगळे उठले. मागीर सगळे शांत जाले परतून. परतून हो एक्सिडंट जालो, तो बाबडो मेलो ब्रिजारसून, परतून सगळे उठले. आनी आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय उठलो, हें करया, तें करया, कॉल स्पीड गव्हर्नर घालया. मागीर थोड्या दिसांनी हें चलतलें आनी मागीर परतून शांत जातलें. आनी कोण मरतलो, परतून उठतले सगळे. दीस इज बिकम अ जोक. If we are not putting systems in place consistently over a period of time, speed governor कितें 80 speed आसा मरे. 80 speed is not enough to kill a person. 80 आणि तूं सांगता का खरी मांडवी ब्रिजाचेर बिफोर दॅट एक्सिडेंट टूक प्लेस तांणी तुगेले ते हें घाल्ले, ट्रॅफिक कोन्स घाल्ले, ते काडले 2 दीस पयलीं. लोकांनी ते आपल्या गाड्यापणा उडयले. आणि एक गजाल सांगता, मांडवी ब्रिजाचेर स्पीड लिमीट आसा 30. हांवें एक दीस थंय एक प्रयोग करया म्हटलें, 4 व्हिलर 30 स्पिडीचेर चलोवपाचो प्रयत्न केलो. जाल्यार म्हाका ओवरटेक करून घे, की टायट रे, गाडी चलोवपाक कळना. आतां कितें सांगतलो तूं? बोर्ड घातलाय तो 30 आनी थंय रावता कॅमेरा घेवन. 30 क्रॉस केली काय तुका, अरे 30 स्पीड तुमी प्रॅक्टिकली 4 व्हिलर गाडयेन तूं 30 स्पीड कितली आसता ती पळयल्या तुमी. मागीर तूं जो कायद्याचें पालन करता तो तायट, आनी जो तायट जावन तुका ओवरटेक करून वयता पळय तोच तुका विचारता तायट रे काय म्हणून. ही जाल्या परिस्थिती गोंयची. तुवें हेजो आतां बरो विशय काडिल्लो तो म्हळ्यार त्या टॅक्सीवाल्यांक मोपा वचपाचें आसता म्हणून. आतां मोपा या. आनी जॉयल तुजे कडच्यान सुरवात करता की परत हो बोवाळ सुरू जाला आफ्टर कतार एअरवेज डिसायडेड टू शिफ्ट टू मोपा. यू आर कन्सिस्टंटली रायटिंग अबाउट द इशू. वॉट इज द रियलिटी दॅट इज कमिंग फोर्थ नाव? See, Pramod, if you see carefully, एक Qatar Airways आता गेलीच. Okay, from June 20th, they are shifting to Mopa. It's very clear. Now, if you see in 2023, over the full year, there is a consistent drop. And I, as airport director, admit केला की there is a 15 to 20% drop in air traffic. It is very clear that gradually traffic is getting reduced from Daboli. Now, that is one part of it. But on what basis can somebody give an assurance saying that ना आमी ते बंद जावंक दिवचे ना, आमी ते उणे जावंक दिवचे ना, आमी ती फ्लायट डायवर्ट जावंक दिवचे ना? On what basis? Can anybody do that? It is if it is on the airline to decide where they are going to take off and where they are going to land. Even the civil aviation ministry cannot, unless there are some security concerns. Otherwise you cannot. So on what basis are giving people have been given this assurance that ना हे बंद जावचे ना म्हणून? Completely hollow, no? So, if airlines are going to Mopa, I don't think anybody can stop them, number one. And when you have two competing airports, and when Mopa is developing at such a rapid pace, 8 million footfalls in 1 year they are targeting. या खंयच्यान येतले 8 million? हिंगा 8 million आनी थिंगा आनीक 6 million? अशें जावंकूच शकना, no? See, your tourist is completely, you can make out that the tourist is getting diverted from Daboli to Mopa, because that's why they are targeting 8 million. No? Maybe a little bit of incremental difference here and there is fine. But everything points to this situation that Daboli is slowly fading away. You understand, no? And there is, whatever assurance anybody may give, it is just a verbal assurance. There is nothing concrete on the ground or in... You don't see any future for Daboli Airport? Immediately it may not collapse, but over a period of time, yes, definitely it's going to... Limited operation or completely out of action? See, in maybe in the next 5-6 years, it will fade off, and eventually, I think it will not sustain itself. Because for airport to sustain, it's a huge viability concern. तांकां खूब कॉस्ट आसता. एक फ्यू एअरलायन्स घेवन तूं एक 10, 15, 20, 25 तशें जायना तें.
You know, you have to have that volume, you have to have that The traffic. capacity at Mopa also will start increasing. Increasing. हय सुयश हो जो वॉट नांव तो भुंयी म्हणपाक शकना आमी पयलीं आमी 1-2 वर्सां पयलीं हो भंय आसा म्हणटाले आज स्टॅटिस्टिक्स आर कायंड ऑफ प्रुवींग दॅट देर इज सायजेबल डायवर्शन सो दाबोळीक भवितव्य ना काय एक लिमिटेड ऑपरेशन्स एअरपोर्ट म्हणून तो उरतलो दाबोळी आनी मोपाचे भवितव्याचो कोण आर्ग्युमेंट जर घालता आसत जयलान म्हणलं तशें इट इज व्हेरी क्लियर की 2 एअरपोर्ट गोंयांत सस्टेन जावंक शकना इज अ फॅक्ट आतां जेन्ना मोपा आयिल्लो मोपाची कन्सल्टन्सी जेन्ना केल्ली 20 वर्सां फाटीं आयकावान जी प्रोजेक्शन केल्या ती जर तुमी पळोवशा एट दॅट टायम फॉरेन टुरिस्ट कंपोनंट इन गोवाज टुरिजम इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट 35 to 40% and 60% वॉज डॉमेस्टीक जवळ जवळ 7 ते 8 लाख तेन्ना फॉरेन टुरिस्ट येताले 25-30 लाखां मेरेन देशी टुरिस्ट येताले आज चित्र कितें फाटल्या 5 वर्सांक 4.5 लाखां वयल्यान 70,000 आयले देशी फॉरेन टुरिस्ट आनी जे 30 लाख तेन्ना आशिल्ले डॉमेस्टीक ते 71 लाखार पावले आयकावाची प्रोजेक्शन जाचेर मोपा बांदलो दे हॅव गॉन हे वायर दे डोंट एक्झिस्ट सो फिजिबल दुसरें मोपा कित्याचेर बांदलो तुमी मोपा इज अ 3-phase एअरपोर्ट फर्स्ट फेज डॉमेस्टीक सेकंड फेज इंटरनॅशनल थर्ड फेज कार्गो सो मोपाची प्रॉफिटेबिलिटी कित्याक धरिल्ली जेन्ना थंय मोठी विमानां येवन कार्गो लँडींग सुरू जातलें तेन्ना इम्पोर्ट एक्सपोर्टाक चालना मेळटली खरो ताजो GDP कंट्रिब्युशन आनी रेवेन्यू सुरू जातलें तुमी बॅलन्स शीट काडा फाटले 20 ते 24 वर्साचें फर्स्ट क्वॉर्टराचें बॅलन्स शीट काड दाबोळी आनी मोपाचें पोस्ट कोवीड न्ही पोस्ट कोवीड पोरूं 23-24 दाबोळी इज 48 crore प्लस तेन्ना मोपा इज 148 crore मायनस तांणी ओडचो पडलो ना बिझनेस ते कितें लॉस करूंक बसल्या थंय दे आर एट 140 crore ते ओडटाले तुमचो बिझनेस सो आतां ते डॉमेस्टीक ओडपा लागले सो कालांतरान इंटरनॅशनल पयलीं ते ओडटलेच कित्याक थंय टॅक्सी पार्किंग वे जाता सगळें जाता इंटरनॅशनलांत तें प्रॉफिटेबिलिटी पडटा दाबोळी कडेन कितें उरतलें देशी उरतल्यो थोड्यो कारण बिकॉज ऑफ दाबोळीच लोकेशन मोपा कितलेंय जरी म्हणलें गोंय सेंट्रली जें डेवलप जालां तें दाबोळे भोंवतणी जालां ताका रेल्वे आसा ताका पोर्ट आसा हेवटेन मडगांव कमर्शियल सिटी आहा इक्विडिस्टंट पणजी आसा तेवटेन लोटलेच्यान फोंड्या सो ताका लागून डॉमेस्टीक जी एअरलायन्स आसा ती कांय प्रमाणांत दाबोळींक सस्टेन जातली आनी जो इंटरनॅशनल चंक आसा मे बी फुडें कार्गो टेक ओवर करीत दाबोळेचेर सो टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस एज सच कमी जातलो सावथाक आनी मोपा सरकाराक जें कंट्रिब्युशन फुडें खरें सुरू आसा तें थर्ड फेजीक सुरू जातलें आनी जो पर्यंत मोपा प्रॉफिटेबिलिटीक येना तो पर्यंत दाबोळीचो बिझनेस ओडीत रावता हय पांडुरंग बिफोर आय गो टू किशोर हो जो इशू आहा वीच इज व्हेरी इंट्रस्टींग की जॉयल म्हणटा आपल्या भवितव्यूच दिसना सुयश म्हणटा की तो एक लिमिटेड ट्रॅफिक एअरपोर्ट म्हणून उरतलो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन बट बोथ दीज प्रेडिक्शन्स इव्हेंच्युअली गो टू अस हे की साऊथ वील बी सिवियरली अफेक्टेड हाच्या पयलीं आमी हांगा डिस्कस जालो आहोत तुज्या कडेन विशय की म्हाका दिसता की मोपा आनी दाबोळी दोनूय एअरपोर्ट उरतले तशें सुयशान म्हटलें आसा की ताका कांय लिमिटेशन येतलीच कारण खंयचीच एअरपोर्ट कंपनी आतां GMRन जे फाटल्या वर्सा लॉस दाखयला मोर दॅन 148 crores कितले तरी ते लॉस ते भरून काडपा खातीर तांकां बिझनस वाडोवपाकूच जाय आनी आयज परिस्थिती अशी आहा मोपाची की थंय कोण विमानाच येना अशी सिच्युएशन आहा सर सो म्हाका दिसता की हे सगळे डिपेंड जे आसा आमी दोनूय एअरपोर्ट ते ट्युरिस्टांचेर गोंयकारांचेर आमचेर न्ही हे ट्युरिस्टांचेर आसा आनी जशें कोविडाच्या पयलीं सुयशान सांगलें कोविडाच्या पयलीं सिच्युएशन खूब बरी आशिल्ली 2019 फिगर म्हाजे कडेन आसा त्या प्रमाण देशी पर्यटक गोंयांत जे आशिल्ले ते ऑलमोस्ट 71.2 लाख आशिल्ले आनी फॉरेनर जे आशिल्ले ते 9.5 लाखां मेरेन पावले तर कोवीड येतकच 20-21 अशी सिच्युएशन जाली की ते सगळे सकयल देंवले आनी हो आंकडो सामको म्हणजे 2 लाखाचेर येवन पावलो फॉरेन टुरिस्टांचो सो दोनूय एअरपोर्ट हय 70,000 GMRचो जेन्ना 2004-07 केन्ना तरी हो केल्लो की प्रोजेक्शन रिपोर्ट जेन्ना केल्लो की तेन्ना ते 40 million 60 million अशें दाखयल्ले सो तो आतां कोविडान सगळे फाटीं गेला जग आमी 10 वर्सां आमकां फाटीं गेला कोविडान
सो आतां म्हाका दिसता की टायम लागतलो सगळ्या जाग्यार येवपा खातीर, फॉरेन ट्युरिस्ट वाडपा खातीर किंवा डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट वाडपा खातीर, आनी ते वाडल्या उपरांतूच कळटलें. पूण म्हाका दिसना की इतल्या बेगीन कितें दाबोळीक धोको आसा असो, कारण सावथांतले लोक, सावथांतली जी हॉटेल इंडस्ट्री आसा किंवा वेर्ना सारकी म्हणून की सावथांतली इंडस्ट्रियल झोन जो आसा सगळो इंडस्ट्री सेक्टर इस्टेट जो आसा, ह्या सगळ्यांक लागीं पडटा दाबोळी आनी MPT. लिमिटेड एअरपोर्ट ह्या दृश्टींतल्यान दाबोळी आयज ना फाल्यां ती देंवत वयतले. आयज जशें तिणें म्हटलां की 8.4 मिलियना वयल्यान 7 मिलियनाचेर आयला म्हणून, अशें देंवत वयतली ती, पूण सामकेंच देंवचें बंद जावची ना. अशें म्हाका दिसता. हय किशोर, एक गजाल जशी सुयशात सांगली तशी की आमी हे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे तयार जातात ताका एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट म्हणून तयार करतात. आतां प्रोजेक्शन रिपोर्ट म्हटल्यार बाबा फुडल्या 10 वर्सान, फुडल्या 15 वर्सान अशें जातलें. शेवटी एक कोण तरी तो भविश्य सांगता पळय, तुजें फुडल्या 10 वर्सान तूं अमूक जातलो आनी तमूक जातलो, तसो तो प्रकार. तशें जातलें अशें कांय ना. एका कोविडान सगळें उलथोन घातलें, तशें जर आनी कितें जर येत जाल्यार प्रोजेक्शन आनी प्रोजेक्शन गेलें खंय तुजें. एक गजाल आमकां लक्षांत दवरूंक जाय, जशें जयलान सांगलें तशें की इन लाँग टर्म दाबोळेचें अस्तित्व उरतलें काय कमी जातलें हो प्रस्न तयार जातलो जसो जसो हाचो फर्स्ट फेज इनॉग्रेट जाला, सेकंड फेज, थर्ड फेज जातलो. आतां बिजनस म्हणजे जरी विमानां मोपा येयलीं, हॉटेलां आनी सगळें जें आसा तें सावथ गोवाक आसा, त्या खातीर सगळो जो ट्युरिस्ट फ्लो आसा तो नॉर्थांतल्यान सावथाक वयता. आतां हांगासर वेगवेगळ्या लोकांनी ज्यो जमनी घेतल्या ते जेन्ना डेवलप जातले, हॉटेलां हांगा येवपाक सुरू जातलीं, सेकंड फेज आनी थर्ड फेजा मेरेन हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालो काय टोटल सावथ गोवा बिझनस सगळो कॉलॅप्स जातलो. आतां तेणी सादो विशय काडला, एक ट्युरिस्ट टॅक्सीच्या बिझनसाचेरूच जर हेचो परिणाम जालो जाल्यार केदी व्हडली उलथापालत जातली आनी कितें जातलें स्टेटीन तें पळय. एकूच प्रमोद हांगासर म्हाका सांगचें दिसता की सुरवाती पासून एक विशय सदांच डिबेटीन आसतालो की खरेंच गोंया सारक्या ल्हान राज्याक 2 एअरपोर्ट जाय काय कितें, आनी व्हडल्या व्हडल्या एक्सपर्टाचे व्हडले व्हडले रिपोर्ट हाडून कशें गोंयांत 2 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाय हें आमच्या तकलेर मारलें. आयज तें भविश्य खरें जातलें काय फटफट ठरतलें हें आतां कांय वर्सांनी कळटलें. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल आहा जी आमी हॉटेलांची बाबतींत किशोरान म्हळी. आमकां गोंयकाराक खूब फावटी दिसता की आरे पेडण्या सावन तुगेलें साश्टी वचप कितली डिस्टन्स रे काय म्हूण, पूण जो तो ट्युरिस्ट येता ताका तें व्हडलें डिस्टन्स न्ही. जसो तो तुगेलो तो ट्युरिस्ट 120 स्पिडीन चलयता थंय, ताका हांगा येतकीर ती कुस्तार जाता पळय, तशें ताका हांगच्या तुगेलें कितलें 1.5 वर मरे, 1.5 वराची डिस्टन्स. आमकां दिसता की तें दाबोळी लागीं काय तुगेलो मोपा लागीं. जो ट्युरिस्ट येता तो फाल्यां म्हणटलो चल आपूण मोपा देंवता, सवाय तिकेट खंय मेळटा तें पळयतलो तो. इतली सादी गजाल ती. इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट फुडें वाडटले केन्ना तरी हो भाबडो आशावादी. कित्याक इवन मिडल इस्ट देश आतां इतले एग्रेसीव वता टुरिजम पॉलिसी, एट्रॅक्ट दे आर गोईंग फॉर फ्री विजा. तूं जाय तेन्ना तांच्या देशां भितर सर म्हयनो राव, 6 म्हयनो राव यो. इतले एग्रेसीव केल्या ते. तशें एट्रॅक्ट करपाक तुमची विजा पॉलिसी ना आनी तुमचे कडेन लोकेशनां ना, बरी बरी लोकेशनां ते फ्री विजार दितात आतां. एब्सोल्युटली. आनी इंटरनॅशनल टुरिजम ग्रो जावपाचें गोंयांत हो भाग ना. आय थिंक एक गजाल जी म्हाका दिसता सगळ्यांक क्लियर जाल्या आसतली की भंय आशिल्लो तो आतां भंय उरलो ना, तो आतां ती रियलिटी उरल्या. आनी ती रियलिटी अशी आहा की लिमिटेड ट्रॅफिक एअरपोर्ट म्हणून दाबोळी उरतले काय बंद पडटलें. दीज आर द ऑप्शन्स वी आर टॉकिंग रायट नाव. म्हळ्यार जी भाशणां आमी आयकतात की आमी इतली इन्वेस्टमेंट करतात सो इतली तुगेले दाबोळी चालू उरतले, जशें जॉयलान सांगलें मार्केट इकॉनॉमी आनी मार्केट फोर्सीस डिसायड वेअर द एअरक्राफ्ट्स लँड, नोबडी एल्स डिसायड्स इट. ही रियलिटी म्हाका दिसता आमकां कळपाक जाय. आनी तें आसतनाच ही जी 2 एअरपोर्ट घेवन जे ट्युरिस्ट येतले ते हांगा येवन शिस्तबद्ध वागतले. तूं बरो मुद्दो काडलो तो. ते हांगा येवन शिस्तबद्ध वागतले अशें भ्रमा भितर आमी रावचे परस आमी तांकां हांगा येतकीर शिस्तबद्ध कशें वागपाक लायतले हाजेर जर आमी मातशी तकली उजार केली जाल्यार म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांचे, गोंयच्या टुरिजम सेक्टरांचे आनी आमचो जिवूय वाचतलो. आनी प्रत्येक खेपेक ती रेंट अ कार पळयतकीर ती गाडी विसाचेर हाडची पडची ना. इतलेंच सांगता, थांबता. सुयश, जयल, किशोर, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.